बिर्ला जुवारी नगरातल्या सायक्लोन शेल्टरात ग्रामसभा घेवपाक सांकवाळच्या 3 पंचांनी हरकत घेतल्या। ते संबंधातली कागाळ तांनी बीडीओक भेटायला जाल्यार सायक्लोन सेंटर पंचायतीचोच भाग आशिल्ल्यान थंय ग्रामसभा घेवपाक कांयच हरकत ना अशें उपसरपंच गिरीश पिल्लयचे म्हणणे। आयतारा 27 तारखेक सांकवाळ पंचायतीची ग्रामसभा बिर्ला जुवारी नगरातल्या सायक्लोन शेल्टरात दवरपाच्या निर्णयाचेर 3 पंचांनी अजाप उक्तायला। ग्रामसभेची सुवात निश्चित करचे आदी हेर पंचाक विश्वासात कित्याक घेतले ना असो ताचो प्रश्न। आपली हरकत तांणी बीडीओ कचेरीतय नोंदयल्या। तुळशीदास नायक हो पंच वांगडी विचारता। एक्टिंग सरपंच अशी पंचायत कायद्यात तरतूद ना अशें पंचांनी बीडीओ कडेन मागला। जुलय म्हयन्यांत सरपंचाक रायट आशिल्लें की खंयच्याय जुलय म्हयन्याक काडपाक ग्रामसभा कन्वीन करपाक, सो ती काडूना म्हणटरी बीडीओची नेक्स्ट मंथ बीडीओची ऑर्डर येयली की बाबा तूं ग्रामसभा घे, कोणाक सरपंचाक पंचायत सांगपा। सो हांगा कोण तरी एक्टिंग सरपंच आपणाची सायन मारता गिरीश पिल्ले म्हणून। एक्टिंग सरपंच म्हणटा प्रोविजनान ना, सो तो इलिगली थंय ग्रामसभा घेता आनी बीडीओ आपल्या ऑर्डरीन कितें सांगता, तूं जर डेट टायम आनी प्लेस चेंज करता जाल्यार पंचायतीचें रिजोल्युशन घे आनी आपल्याक बेगिनाचे बेगीन कळय। सो आमचें म्हणणें कितें आसा, ह्या एक्टिंग सरपंचान रिजोल्युशन घेवना, पंचायत बॉडी बसोवना आनी पंचायत बॉडी कॉन्फरन्सांनी घेवना की बाबा ग्रामसभा आपूण जुवारी नगराक व्हरता म्हणून। आतां जुवारी नगर खंय? जुवारी नगर शेल्टर होम। म्हाजे इतल्या इतिहासाक 50 वर्सांच्या इतिहासाक आमी केन्ना आयकना जुवारी नगर ग्रामसभा जाली। जुवारी नगर जावपाकय शकना, कित्याक ग्रामसभा म्हणल्यार इट इज फॉर द ग्रामस्त आनी तितून सगळे वोटर येवपाक जाय आनी ती पंचायतीच्या आसपास आसपाक जाय। जी ताणें ती पळय एक्टिंग सरपंचान काडल्या ती इलिगल काडल्या। आनी ती पळय शेल्टर होमाचो चेअरमॅन कोण आसा? आमचो एमएलएनी आज एक कंप्लेंट दिला की आपल्याक विचारिनासतना शेल्टर होमाचे परमिशन कोण दिलें म्हणून ग्रामसभा घेवपाक आपलें ऑब्जेक्शन आसा आनी तो तांकां चावी दिवपाना, सो ते कॉन्ट्रेडिक्ट जातले। सो आमचें म्हणणें इतलेंच आसा, हो एक्टिंग सरपंच म्हणटा प्रोविजन खंयच ना पंचायत राज एक्टान। सो ही एक्टिंग सरपंचान काडली ती इलिगल। आमी टोटली शॉक जाला। आमचे जे वोटर आसा आमचे ओवरऑल सांकवाल पंचायतीचे, फर्स्ट ऑफ ऑल ताणें आमकां पंच मेंबर म्हूण कॉन्फिडन्सान घेवना। दुसरें कितें आहा, जो नोटीस ताणें काडला ऑन द स्पॉट आमकां नोटीस दिला आनी नेक्स्ट डे ताणें सगळ्या चर्चीन बी धाडला। सो आमचो गांवचो लोकूच सारको आपूच जाला की आमी अशें केन्नाच जावना म्हण हिस्ट्रीन की ग्रामसभा जुवारी नगर करची। पयलींची ग्रामसभा आसली ती घेवना आनी लोकांचे पॉयंट आसले ते कांय डिस्कस जावना। देखून आतां दुसरी मिटींग काडल्या आतां ग्रामसभा, ती आतां 27 तारीख काडल्या विदावट एनी बॉडी रेजोल्युशन। आनी तिवूय म्हणून आतां मिटींग काडल्या ती जुवारी नगर काडल्या, आमकां सांगिनासतना कांय डिस्कस करिनासतना, म्हणून आमचें हेजेर स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन आसा। Few members of Sankwal village panchayat had come to meet me with respect to their तांचे जे म्हणणे आसा ते कितें आसा की जो वेन्यू डिसायड केल्लो आसा ओके फॉर द ग्रामसभा, बेजिकली ग्रामसभा कन्वीन केल्ली बीडीओ on this coming Sunday, that is 27th August. So with response to that, the deputy सरपंच जे गिरीश पिल्ले आसात तांच्यांनी एक लेटर आमकां दिल्लें की अमक्या अमक्या वेन्यूचेर हें करता म्हणून। दॅट इज अ वेन्यू वॉज सिलेक्टेड एज शेल्टर, सायक्लोन शेल्टर। ओके, सो विथ रिस्पेक्ट टू दॅट तांचें म्हणणें आशिल्लें की त्या वेन्यूचेर आमकां नाका म्हणून। सो आनी ताच्या बरोबर आनी 2-3 इश्यूज आशिल्ले। सो आय विल गो थ्रू द रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय द पंच मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत एंड टेक नेसेसरी एक्शन अकॉर्डिंग टू गोवा राज्य पंचायती एक्ट। मजगती जुवारी नगर आनी सांकवाळ अशे गांवांचे 2 वाटे घालू नाकात अशें उपसरपंचाचे म्हणणे। हरकती आयल्या उपरांतच जुवारी नगरांतल्या सायक्लोन शेल्टरात ग्रामसभा घेवपाचो निर्णय घेतलो अशें गिरीश पिल्लय सांगता। सध्या भाड्याचे सुवातेत पंचायतीचें काम चल्लां। लोकांक त्रास जाता अशे तरेन कामकाज चलोवपाक शकनात अशें रजावय तो दिता। आयकात। वॉट वी प्लॅन आमचे ऑलरेडी मीन्स आतां 6-7 महिने पयलीं 7-8 महिने पयलीं आमचे
ऑनरेबल सीएमान आमकां हिंगा जुवाई नगर एरियान आमच्या सांकवाल विलेजीनूच पडटा हिंगा एरियान आमच्या एरियान शेल्टर होम म्हणून रेडी केल्ले सपोज कसले कितें प्रॉब्लम जालें इन फ्युचर तेका लागून शेल्टर होम म्हणून आमकां दिल्लें सो वॉट सीएम एज सेड ऑन दॅट इवन ऑनरेबल MLA वॉज दे फॉर द इनॉग्रेशन तेंच्यांनी कितें सांगलें तुमी कसले लोकांक गरीब लोकांक कसले फंक्शन करपाक बर्थडे फंक्शन वेडिंग गरीब लोकांक जायना हॉल घेवपाक सपोज तो तांकां करपा लागून तुमी दिवपाचें सो वी प्लॅन फ्रॉम दॅट एंड पंचायत इज हँडलिंग एवरीथींग ते सेक्युरिटी आसूं न्ही तेगे मेंटेनन्स आसूं न्ही बिकॉज वी आर गेटिंग सम रेवेन्यू फ्रॉम आमकां जेन्ना आमी जेन्ना पळयता आमी तेंचे सेक्युरिटी दवरता आमी प्लस मेंटेनन्स पळयता सो वी आर आमकां कितें तरी रेवेन्यू तेंच्या सायडीच्यान येता ऑन दॅट रेवेन्यू आमी ते मेंटेन करता दीस वॉट वी से फॉर दीस मेंटेनन्स एंड दीस शेल्टर होम हांव कितें म्हणटा तेन्ना जेन्ना आमचे कडेन असले इतले व्हडले शेल्टर होम आमचे कडेन आसा इट्स व्हेरी लॉंग व्हडले पार्किंग आसा आनी आमचे अंडर आसा सो वी आर डुईंग समथींग आमकां कितें तरी रेवेन्यू येता तें आमी कितें प्लॅन इट्स अ गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी सो आमी थिंगा हे पार्टी आमी ते ग्रामसभा थिंगा घेवपाचें प्लॅन केला अरे इट्स आमच्या पंचायतीच्या हातीन आसा एंड सम पीपल आर सम पंच मेंबर्स आर सेईंग दॅट जुवाई नगर सांकवाल वाय आर दे डिवायडींग आमी तुमी लोकांक अशें डिवायड कितें करता जुवाई नगर वोटर्स ना तर अराउंड समथिंग 7 elected members in जुवाई नगर एरिया एंड सांकवाल विलेज कितें म्हणटा सांकवाल विलेजीन पडटा जुवाई नगर दुसरे विलेजीन पडना अराउंड समथिंग 14,000 वोटर्स आर इन जुवाई नगर एरिया इटसेल्फ मीन्स आमच्या पंचायत बेगीन जावपाची आसा आनी आफ्टर दॅट आमचे इतले व्हडले हॉल आसतलो बिकॉज वी आर स्पेंडिंग अराउंड 12.5 crores टू बिल्ड अप अ बिग गुड पंचायत घर इन सांकवाल विलेज इटसेल्फ वी आर नॉट शिफ्टिंग एनीथिंग लोकां मदीं अशें आवाज येयला की पळय सरपंच येयला तो आतां सांकवाल पंचायत घर वयर व्हरता अरे इट्स टोटली रॉंग तशें मिसगायड करनाका लोकांक गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीष परब आणि शिवानी सांगेलकार.